bawartiano Santos Borintaza Vegi Vegi Veljashara Rajat Porviato Sobolo Balok Zara Yeagnos Karkorat Yeagnos Karkorat Yeagnos Karkorat Somya Sheyang Sadutapi Apoilanor Dauta Kante Goli Godala Ozu Ari Bavarta Jesus Japaya Porya Yeyat Namaskar Kora Yeyat Namaskar Kora Yeyat Namaskar Kora Somya नमस्कार करात सोमिया बाळूक जेजू आमचे पासत जल्मला आनी ह्या बाळकाक नमस्कार करून आमकां सगल्यांक येवकार आमकां सगल्यांक आपोवण आनीक एक पावटी सकाळी ह्या आमच्या सोम्याक भोव पवित्र संस्कारान नमस्कार करून आमकां भाग सृष्टीचो रचणार सृष्टीन जल्मला मनशाक करपी मनीस जाला आमची मान खोल भागावन सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या बळान सगळे सोबतीन ह्या आमच्या सोम्याक पोरणी पाठ नमस्कार करूया आपल्या काळजा सारखे आम्ही जावच्या सोमी जेजू क्रिस्त आमकां जोड एकल्याक आपल्या काळजाचो मोग आपल्या काळजाची ऊब दिता ह्या वेळार जेजूच्या पांयाची दिमी घालून हो जेजूच्या काळजांतलो मोग
जेजूच्या काळजांतली ऊब आमी भोगुया. आमचे दोळे उबारून जेजूक पळोवया. आमच्या उस्कारांतल्यान होच मोग आमचे भितर घेवया. Feel the love and warmth of Jesus. Feel the love and warmth of the heart of Jesus. He is right here. Breathe in the love. Breathe in the warmth of Jesus. तुजो उस्कार भायर सोडटा आसतना सगळे तरेच्यो चुकी वायट पातळ उस्कारांतल्यान भायर उडय. जेजूचो मोग भितर घे. सोम्या जेजू ल्हान सुपुल्लो बाळूक जावन तूं ह्या संवसारांत आयलो. आमची भेट सकाळची मानून घे. आयज तुका व्हड व्हड दानां घेवन आमी येवंक ना. तुका सगळीं दानां ह्या संवसारांतलीं फावो. हो संवसार तुजोच. ही रचना तुजीच. पूण आयज तुजे मुखार आमी घेवन आयल्या ते आमचेच किरकोळ जीव. खुशाल आमी आसा कित्याक तुजो जल्म आमी समोर उरला. खुशाल आमी आसा कित्याक नव्या वर्साची आमी वाट पळोवन आसा. खुशाल दीस सगळे आमकां दिला तो तूंच. देखून दुनिया आमचे किरकोळ जिवीत तुज्या हातान घे. तुकाच आमी भेटयता सगळे आमचे जिवीत. आमच्या जिविताचो दर एक भाग आयच्या दिसाक दुनिया तुज्या हातान घालता. तुका भेटयता दुनिया आमचे सुख आमचे दुख आमचे कश्ट आमचो भाव. तुकाच भेटयता दुनिया सगळ्यो आमच्यो मांडण्यो. तुकाच भेटयता दुनिया आमचे जैत आमची हार. तुकाच दिता दुनिया आमची भलायकी आमचे दूख आमचे दुयेंस. तुका भेटयता दुनिया आमच्या आख्या दिसाचो भाव. तुकाच भेटयता आमचे संबंध. तुकाच भेटयता दुनिया आमची पवित्र सभा. तुज्या हातान आयज आमी घालता आमचे सगळे वडील पवित्र सभेचे. तुज्या हातान आमी घालता तुज्या पांयाशी दवरता सगळे वडील आमच्या राज्याचे. सगळे जे कोण जबाबदारी चलयतात वेगवेगळे तरेन ह्यो सगळ्यो जबाबदाऱ्यो आनी ह्यो जबाबदारी चलोवपी तुज्या पांयाशी दुनिया आमी घालता.
तुकाच बापा सर्व म्हजें दिता तुका एक आनीक हेंच गीत गावून ही आमची सकाळची भेट आमी बाळकाजी तुज्या हातान उबारली. तुकाच बापा सोड म्हजें दिता तुका एक आनीक तुकाच भोगता सोड म्हजें तुजें तें कोरखाशेलें म्हजे हात घे म्हजे पांय घे स्वीकार कर हांव ताकोशें तुजो मोहिमो परगट करून शुकोबो सगळ्यांक दिवूं तुकाच बापा सोड म्हजें दिता तुका एक आनीक तुकाच भोगता सोड म्हजें तुजें तें कोरखाशेलें. ह्या वेळार तुजे मागणें जेजू कुबा व्हडल्या ताळ्यान तुज्या मनान येता तें जेजूच्या पांयाशी दवर. We are in the 12 days of Christmas. The second feast we celebrated was of St. John, the Apostle and Evangelist. He was very close to Jesus. You see, in the Last Supper, he leans towards Jesus. He was the first one who ran to the tomb of Jesus. Are we close to Jesus? In this time, we must pray to be closer to Jesus in our lives. As he comes as a little baby, a helpless child, to be with us. Słońce Ciebie, to kara digitalna lasta, Ojcowie आमकां फावो केली देखून आनी करपा तुवें आमकां फावो केली तुज्या पांयाची मोगडा जेजू काळखांतली आमकां तुवें उजवाड दाखयलो आनी ह्या उजवाडांत आमकां चलोवंक आमकां सदां काळ तुजी कृपा आनी बळ दी म्हूण मागता जें वायट सगळें जिवितांत आमी आसा तें सगळें पयस करपाक तुजी कृपा आनी बळ दी होच उजवाड मोगाडा जेजू सदां काळ आमच्या थंय आसूं आनी उजवाड दुसऱ्यांक दिवंक आमकां तुजी कृपा आनी बळ दी म्हूण तुका आर्गां दिन वाचता जेजू. For having been the Lord of us throughout this year 2023. Help us also and be with us throughout the new year. Thank you, Lord.
Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus Christ, हे सकाळी आयज आजी जालें तेन्ना मिसाचे बेठेन आमी भाग घेतले. खरो जिवो जेसू आल्ताराचेर आमचे पासत आनीक एक पावटी आजीत जाता. आपल्या उतरान आनी आपल्या जेवणान आमकां पोसता. आमची सगळी मागणी मिसाची इंतेसांवां आमी ताच्या पांयाशी उबारया. आयचे मिसाचे बेठेन कितें तूं जेजू मुखार दवरूंक सोदता? आयचे मिसाचे बेठेन कितें तूं मागूंक सोदताय जेजू लागीं? आयचे मिसाचे बेठेन तुज्या जिविताचो कसलो निर्णय तूं आयज घेवंक सोदताय? हीच रावन आमची सगळी मागणी आमी जेजूक ह्या भोव पवित्र संस्कारांक उबारुया आनी मिसाचे बेठेक तयार जावया. गीत करूया H8. मारियेच्या खांदार न्हिदला उसक्या वीण पाडू जेजू. उठ बाळा उठ रे वेगी काढ आमचेर तुळसा करू. मारियेच्या खांदार न्हिदला उसक्या वीण पाडू जेजू. उठ बाळा उठ रे वेगी काढ आमचेर तुळसा करू. सोयतानाक सांपडलो रे भाव तुजे माता तुलो. भाव तुजे माता तुलो. तूं उरलोय जाल्यार न्ही तूं पोरतांका निवार
जल्म तुजो आमचो विश्वास, दिसले तुझे आमचो प्रकाश. आमच्या मोलबार नवोद्धारा, वार्ता कोणशाक वचूंकारा. आमचे जोरी नवे उदक, ताना कोणशाक जेजू बरो. विश्वासाचो दिसुतेलो परवशाचो काळ प्रकाशलो. जल्म तुजो आमचो विश्वास, दिसले तुझे आमचो प्रकाश. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता एनलिया कारवालो. आयज आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटीन मागुया. दुसरें इंतसांव भेटयता पिटर आनी कॉनी डिकॉस्टा. आपल्या लग्नाच्या दिसाक देवाक दिनवासून देवान तांच्या घोराब्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटीन मागुया. अडोरा फेर्नांडीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. ताचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आमचीं कुमन्यावांचीं भुरगीं आपली तयारी करता जेजूक कुमन्यावांच्या साक्रामेंतान पयले फावटी आपल्या काळजान घेवंक. तांचे पासत तांच्या घोराब्यां पासत तांची तयारी करतल्या आमच्या संदेशकारां पासत खेरीत भाशेन मागुया. आमी संवसाराची शांती पासत भोव करून गाजा हांगासर हें झूज बेगीन सोंपूंक आनी सगल्या लोकांक निवार म्हूण मागुया. तशेंच युक्रेन हांगासर सुरू आसलेलें झुजूय सोंपूंक मागुया. सगल्यांक शांती मागुया. इल्लोसो वेळ उगीच रावन आमची जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पो तुमची सगळे आसूं. बाबुने पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयली सुवातेर आमच्या पातकांची तूक धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवेतात आनी तुमकां बाप न्हू म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट दरेन बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध सगळे दिता म्हणून भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सगळे अपराधा लागीं सुर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. मोहिमा देवाक उंच सुर्गी सर्वेस्परा देवा सुर्गींच्या राया. सुर पदवेदा देव बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तरवेबा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवाची शरीर तूं संवसाराची पाप काडटाय. आमची काकूत कर. तूं बापाच्या सुवाळ्याक बसलाय. आमची मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगत देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच न्हू पवित्र एकलोच न्हू ईश्वर एकलोच न्हू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सुर पदवेदा देवा आमकां तूं दिसोनाय पूण तुजो उजवाड धाडून ह्या संवसाराचो काळोख तुवें काडून उडयलोय. आमची तुजी दया दिसकार आनी तुज्या एकल्याच पुताचो जोल्म फावो त्या मनान वाखाणूंक आमकां आदार दी. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येतान रासवत चलयता सासणाच्या सासना. भाग्योन जुआन बरयलेले पयली चिटी वेलें वाचप. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यानो, जोर तर आमी ताज्यो आज्ञा पाळटा एक उणे वरवीं आमी ताका खरेंच वळखता म्हूण गमून येता. होय,
म्हाका ताची ओळख आसा. अशें कोण म्हणत पूण ताज्यो आज्ञा पाळिना जायत जाल्यार तो मनीस फटकिरो. असल्या मनशां सवें सोत ना. पूण जो कोण ताच्या उतराक पाळो दिता असल्या मनशा सवें खरेंच देवाचो मोग सोपूर्ण जाला. ताचेच वरवीं आमी ताचे सवें आसा म्हूण आमकां खात्री आसा. जो कोण देवा सवें आपूण आसा म्हूण सांगता ताणें जेजू चल्लो तशेंच चलचें. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, हांव तुमकां नवी आज्ञा बरोवन धाडिना, बगर एक आदली आज्ञा. सुरवातेक तान तुमी घेतल्या तीच. ही आदली आज्ञा म्हणल्यार तुमी पयलीं तान घेतलो तोच संदेश. तरी आसतना हांव तुमकां बरोवन धाडटां ती खरें नवी आज्ञा. कारण काळोख गेलो आनी खरो उजवाड परजळूंक लागलो. जो कोण आपूण उजवाडांत आसा म्हणटा पूण आपल्या भावाक जळटा तो आजून काळोखांत आसा. पूण जो कोण आपल्या भावाचो मोग करता तो उजवाडांत जियेता. आपूण आदलून पडत म्हूण ताका कसलीच भिरांत ना. आपल्या भावाचो द्वेस करता तो काळोखांत आसा. तो मनीस आपूण खंय वेता तें तोच नकलो. कित्याक काळोखांत ताजे दोळे कुड्डे केल्यात. देवाचें उतर जबाब. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उलासूं प्रितूम सोतूसूं. म्हणुया, सर्वेस्परा मुखार सर्ग उलासूं प्रितूम सोतूसूं. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात. शेकांत शेक प्रितुमे वयर देवाक सोडगितां गायात. परमेश्वराच्या मनाक गितां गायनां घोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगटात तारण ताचें. जबाब. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उलासूं प्रितूम सोतूसूं. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. सगल्या परजांक कळयात ताची कौतीक विस्मितां. परमेश्वर कितलो बरो, मान भोवमान ताका फावो. आनी खंयच्याच देवाचें ताजे इतलें बें दवरचें. जबाब. सर्वेस्परा मुखार येयात, सर्ग उलासूं प्रितूम सोतूसूं. राष्ट्रांचे देव कोण जाणूय, काणयांतल्यो फकत बावल्यो. पूण आमच्या परमेश्वरान सर्ग आनी संवसार रचल्यात. ताज्या आसना भोंवती तेज आनी मोहिमा फांकता. देव मंदिरांत जिगजिगता ताजी पदवी आनी सोब. जबाब. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उलासूं प्रितूम सोतूसूं. उद्गार. परजांक उजवाडटो उजवाड, तुजे पोरजे इस्रायलाचो प्रताप. सर्वेस्परा सर्वेस्पो तुमची सव्या आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोजिसाच्या शास्त्रा प्रमाणे मारयेचे शुद्धी करचे दीस भरले तेन्ना जेजूक देवाक भेटोवचे खातीर ताका जेरुसल्याक व्हेलो. कित्याक जण एकलो मालगडो भुरगो देवाक भेटोवन दिवचो अशें समृतीन बरयलेलें आसा तें पाळूंक जाय आसलें. आनी त्या भायर समृतीन सांगलां त्या प्रमाणे कवड्याची जोडी नाजाल्यार पारव्याचे 2 पिले हांचो योद्न समोर पळोवंक जाय आसलो. तेन्ना सिमेव नांवाचो एक प्रामाणीक आनी भक्तिवंत मनीस जेरुसलेमांत आसलो.
तो इस्रायलाचे बुजवणेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्परान मागलोल्याक पळयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कुडीत केल्लें. तो आत्म्याच्या प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी शास्त्राची रिती प्रमाणे बाळकाक करचें आसलें तें करूंक आवय बापायन जेजूक भितर हाडलो तेन्ना ताणें ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस करून म्हणलें, तुवें म्हाका सांगलें तशें तुज्या चाकराक आतां दुनिया शांतीन वचून दी म्हूण मागता, कित्याक सगळ्या राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केल्ली सोडवण म्हजेच नदरेन हांवें देखली पोरजांक उजवाडायतो उजवाड तुजे पोरजे इस्रायलाचो प्रताप. आनी ताचे विशीं म्हणत तें आयकून त्या आवय बापायक अजाप दिसलें. तेन्ना सिमेवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी मारयेक ताच्या आवयक ताणें म्हणलें, आयक, इस्रायलांत जायतीं जाणां भूंय पडूंक आनी जायतीं जाणां नव्यान उठूंक तशेंच कोण ताचेर आड वचूंक एक कुरू कशी देवान ह्या बाळकाक नेमला. ह्या विशीं जायत्यांची गुप्ती चिंतना उक्ती जातली आनी एक तोर्सात तुजो आत्मो आसपास विट्टली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणे तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावा भयणीनो, आज आमी मारयेचे शुद्धीचे दीस कशे तरेन देव मंदिरांत ती पाडटा. जुदेवांची रीत जेजूक खेरीत भाशेन जुदेव आसलो आनी शुद्धी करपाचे दीस देव मंदिरांत पाडूंक जाय आसले. आनी हे पाळटा आसतना कशे तरेन मारिया ते देवाक दिनवासून पाळटा ताचे विशीं आयचे शुभ वर्तमान आमकां सांगता. गरीब ती आसली, ग्रेस ती नासली, म्हणटकूच तांचे कडेन कवड्याची जोडी घडोनासली. हाका लागून पारव्यांचे 2 पिले देवाक ती भावा भयणीं भेटयतात आनी अशें भेटयता आसतना तांकां थंयसर जेरुसलेमांत प्रमाणीक मनीस जो आसलो देव मंदिरांत देवाची सेवा करतालो ताका पवित्र आत्म्यान सिमेव नांवाचो पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरोवन तो जियेतालो. हाका शुद्धी करूंक भावा भयणीनो किरीत भाशेन हो सोयीक मेवलो आनी बाळकाक ताणें आपल्या हातान घेतलो तेन्ना ताणें ताचे विशीं बाकीत केलें की हो उजवाडायतो उजवाड तो जावन आसा प्रताप सर्वेस्पराचो. ताणें आनिकूय एक बाकीत केलें की मारयेचें किरीत भाशेन सूख आनी दूख किरीत भाशेन ह्या भुरग्या विशीं आसतलें. आनी कसलें दूख? एक तोर्सात तिच्या आसपास एक कुरू कशी आसपास ह्या बाळकाक नेमला देखून एक तोर्सात आसपास मारयेच्या काळजान विट्टली. कसली कुरू जायत ती किरीत भाशेन जेजू कुर्सार मरतलो हें सिमेहांव आदी फुडेंच भाव भयणो बाकीत करता. जेजू सगल्यांक सोडवून हाडटलो. जेजू किरीत भाशेन ह्या संवसारांत जायत्या जाणांक नव्यान उठूंक आनी तांचेर सगल्यांचेर भाव भयणो सोडवूण जोडूंक तो आयला म्हूण सिमेहांव आदी फुडें बाकीत करता. आनी हेंच मारयेक तो किरीत भाशेन शिडकावणी दिता आनी म्हणटा एक तोर्सा तुजो आत्मो आसपास विंटलो. एक भाशेन तयार करता ह्या सोडवणेच्या इतिहासाक तयार करता मारयेक सोडवणाराच्या ह्या सोडवणेन भागीदार जावं. मारिया किरीत भाशेन सिमेवांची उतरां आपल्या काळजान ती किरीत भाशेन कोचोवन दवरता आनी आपूण ह्या व्हड सोडवणेच्या वावराक तयार जाता. भाव भयणीनो, देव आमकां दर दिसाक आमच्या जिवितांत कितें बरें कितें वायट तें आमकां दाखोवन करता. आमच्या जिवितांत कितें वस्तू घडटल्यो हाचे विशीं आपल्या उतरांतल्यान आमकां कुडीत करता. काय बरें वाग्यो जुवांची चीट आमकां सांगता आपल्या भावाचो मोग करता तो उजवाडांत जियेता पूण ताचो दुयेस करता तो काळोखांत आसता. आमच्या जिवितांत जेन्ना बरें आमी आमच्या दुस्मानांक करता, बरें आमच्याच भावांक आमी करता, आमच्या भयणाक आमी करता, तेन्ना आमी खरेंच देवाची भुरगीं म्हूण दाखोवन करता, उजवाडाची भुरगीं म्हूण आमच्या जिविताच्या कोरण्यांनी आमी दाखयता. आजचे दिसाक आमकां भाव भयणो एक व्हडली शिकवण ती जावन आसा देवाचें तें देवाक दियात आनी मनशाचें तें मनशाक दिवंक आमी दर दिसाक वावरूंक गरज. आनी कितें मनशाचें तें मनशाक आमी दिवं?
आमच्या भावाचो मोग करूंक, कित्याक तोवूय जावन आसा म्हजे सारको देवाचो उपकार, तोवूय जावन आसा म्हजे सारको एक मनीस, तोवूय जावन आसा देवाच्या उतराचो हकदार, तोवूय जावन आसा दर दिसाक जेजून आपयलोलो एक पाटलावदार. तर हांवें म्हज्या भावाचो दुयेंस करचे बदलेक उजवाडाचो मनीस कसो जावन ताकाय मारूंक दाखोवंक आनी ताची सोडवण करूंक मारे भाशेन सदांच आमी राजी आसूंक आमकां कृपा मागुया. तशेंच मागुया आमी दर दिसाक जें कितें आमकां पवित्र सभा शिकयता ते शिकोवणे प्रमाणे आमची वाट चलूंक. जायते फावटी शिकोवण आमकां अवघड जाता, जायते फावटी नवी बदलोवपां येतात ती आमकां मानूंक जायते फावटी अवघडाय येता. असल्या वेळार पवित्र सभेची शिकोवण बरे तरेन मारयेन आपल्या जिवितांत बाबून इस्रायलाची जी परंपरा आसली, इस्रायलाची चाली रिती आसल्यो, इस्रायलांत जें कितें करचें आसलें एक इस्रायलीत कसो तें जेजू सवेन तिणें केलें अशें दाखोवन करता. ती देवाचो पुतूय जावन मनशाच्यो चाली रिती आसल्यो त्यो बरे तरेन आनी उक्त्या मनान पाडूंक देव आमकां आपयता. पूण बरोबर आमचो भावार्थ अदीक थीर करूंक, बरोबर भावार्थान आमी वस्तू करूंक आनी अदीक आमी गवाय जावंक आमकां आव्हान. तर हीच कृपा आमकां सगळ्यांक मागून घेवया. गायन घेऊया C25, पेज नंबर 39. C25. बाबा नामचे लागी देव तुका उठोवलेली देखून आमी ही तुजी भुरगीं आगी प्रेतोम करतावेली तिचेर तुका समोर विधान संवसारांतली सर्वांक सोंसली. मोगान बाबा घे तूं मानून हेच आमगेले व्हडुणेपण कांतांत कालसी दितां घालून तुका मोगान बाबा घे तूं मानून हेच आमगेले व्हडुणेपण कांतांत कालसी दितां घालून तुका म्हज्या बाबूने म्हजें तुमचें बलिदान सुर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या देवा आमचें बलिदान मानून घे. ताचे वरवीं उतरां मूर्ती देणी आमी तुजे कुडचीक घेता आनी तुका परतून दिता. तर तुवेंच आमकां दिल्ल्या तें तुका भेटून तुकाच घेवंक आमकां फावो जावं दी. हें मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सुर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सोर काडी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपल्या हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेगेंत आयलो. तुज्या सासणीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असोकताय अशें आमच्या विनाशी सैमान फुक्या जोडलो अविनाशी मान. एकवट हो कितलो अजापांचो समेस मनशांक जिवीत देवाचे एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून सगल्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र स्वर्ग आनी संसार
सर्वेस्पराचे नामे येता तांकां सय मून सोर्गीन तुका सय सय बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोस्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराची रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस म्हज्या पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूड परगोटुया. तुझ्या तुझ्या कुर्सा कुर्सा आनी पुनर्जीवन पुनर्जीवनपणावरवीं तुवें आमकां सडली सुमया संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरभणेची कास तुका समर्पिता. हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सयतले आम्हा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोंडे बापाक आनी सगळे यज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक जे पोरजोरीत मुखार मोट पडूंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची हे वेदी भोंवतून एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मतान सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताची सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सुरोंडाऱ्याच्या आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी साकार जाता तशीच संवसारांत जा. आमचो दिसपतो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां भांडेर पडून दिवं नाका पूण वायटांतल्यान तूं आमकां सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवादय करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें नत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकलतीन सर्व पातकांतली सुटूय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुमचे तरुण तांगणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसगा जी कशे परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढतले आमची कागद को. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढतले आमची कागद को. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सुमी हाती म्हज्या भितर म्हाका फावना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन मधुर संगीत काना गोडायेचे गाना अमृत सोनीचे काळजा गोडायेचे गाना अमृत सोनीचे काळजा तुका चाकून सोडटा तुका पिवूंका लागता दुसरी आशा जागा भगतूच जेसू मोगा दुसरी आशा जागा भगतूच जेसू मोगा दुर्लभ जेसू तूं मोसो विश्वासात्म्याचो आवडो तुका दोगांनी सोडटा काळजांत संस्कारून रावता तुका दोगांनी सोडटा काळजांत संस्कारून रावता प्रार्थुया. कनवड्या बापा, तुज्या मोगाचो विचित संस्कार आमी घेतला. ताच्या बळान आमकां तुज्या मोगान तीर कोर आनी आमचें जिवीत ह्या संवसारान सदांच जेजूच्या जिविता सारकें जावं दी. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं. निसोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वड उपकार आज केरीत भाशेन समुदायाची सांज आसतली आमचे फिरगोजीन ती समोर उमतात 6 वरांचेर म्हणटूच क्रिसमस प्रोग्राम वॉर्ड वायज. गायन घेऊया H13 पेज नंबर 113 H13 सांग कित्याक आयलाय बाळा सांग कोणी तुका धाडला सोर सांग कसो देवय खूंय मुठीका करतलोय सांग कित्याक आयलाय बाळा सांग कोणी तुका धाडला सोर सांग कसो देवय खूंय मुठीका करतलोय पातळी सोडूंक आयला
पापाचे वेगळे